सुरुवातेक गायन करूया A18 पेज 9. ईसाची भेट भेटोंक यादी घेता, गीत म्हणून गायो करदिवया. कालवारी भेटून प्रवेश करता, एक मनान विसर मांडो घेवया. ईसाची भेट भेटोंक यादी घेता, गीत म्हणून गायो करदिवया. कालवारी भेटून प्रवेश करता, एक मनान विसर मांडो घेवया. आयच्या मिसाच्या वल्दांत आमी कितें मागुया. आयज कॅरन आपलो वाडदीस बर्थडे सेलेब्रेट करता आसतना तशें पासत आयच्या मिसाच्या एनोवेनांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज जेन्ना ह्या 5व्या नोवेनांत जेन्ना आयज आमी 5व्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना आयचो नोवेनाचो विशय आमकां म्हणटा मारयेन आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ केलो. आनी जेन्ना ह्या 5व्या नोवेनाचे विशयाचे वयर आमी नियाळ करता आसतना कशे परेन मारयान आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ केलो एक नमुनो ती आमकां जाली. ह्या सावीर मायचेर आमी नदर मारुया. सावीर मायन आपल्या कुटुंबाक देवाची ओळख दिली. सावीर मायन मारयेन सदांच जेजूचो सांगात दिलो. मारये जेजूच्या सांगाताक ती आसली. मोरो पर्यंत आमी म्हणटा मारयेन आपल्या पुताक सांगात दिलो आनी होच सांगात आमी आमच्या कुटुंबाक आमी दिवया. जशी बरी एक आवय कुटुंब चलयता, सांबाळ करता, तशें मारयेनूय आपल्या कुटुंबाक सांबाळ केलो आनी ते पासून आमी म्हणटा हो कुटुंब पवित्र कुटुंब. तर हे सावीर मायचेर आमी नदर मारून जशे परेन मारयेन सांबाळ केलो आपल्या कुटुंबाचो आमी दर एकल्या वांगड्यांनी ह्या कुटुंबांत जिवी जियेत आसतना एकामेकाक सांबाळ करुया. खतखतेन आमी मागुया सांग लागीं आनी मिसाचे बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. बारोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोरपुरविता देवा आनी तुमकां बाबडेंदो म्हजो सगळें सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चालून वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बागेंचो आनी सांकवार मरे सगळ्या देवितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सोयस्प्रार्थना लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वबुधवादी आमची काकुत्र आमची पदकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्यांक काबलत कर, सोम्या काकलत कर. क्रिस्ताक काबलत कर, क्रिस्ता काकलत कर. सोम्यांक काबलत कर. सोम्या काकलत कर. प्रार्थया. सर्वेस्व आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आंकवा मरेचे विनोनेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो क्रोदियो तुजे सभे पळयतात मातशें एक म्हण
जे तर चलयताय सासनच्या सासनांक आमेन. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, रोगता मासा पोरमोणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या आब्रामा विशीं आमी कितें म्हणचें? जोर आपणे केल्ल्या कोरन्या उद्देशी आब्राम प्रमाणीक जालो तर ताणें बोडाय दाखोवयेत, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? आब्रामान देवाचेर बावार दवरलो आनी हो बावार्थ ताचे प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. काम कोत्तोल्यांक ताचो मुशारो फुंक्याचे देणे कशें लेखिनात, तो ताका देवे कशें लेखतात. आपूण कोत्ता ते दाखोवचे सुवातेर पातक्यांक प्रमाणीक कोत्ता ताचेर जो कोण बावार दवरता ताका हो ताचो भावार्थ प्रमाणीकपण कशें लेखोन येता. देखूनच ज्या मनशाक कोरन्या विरेन देव प्रमाणीकपण फावो कोत्ता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण पोरकोट्टा. गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे खोत जोर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सगलीं म्हणुया. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे खोत जोर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मोनांत जोर आडगान आडगानांत तो मनीस कितलो बागी. जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजे पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पातक बोगशिले. सभाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सर्वेस्परा सवे संतोष भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात संतोषाचे उल्हास सोडात. जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूंक तुजी प्रिती. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक
सर्वेस्व तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसल्यांक वेताली आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी परबेच्या दिसाक सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्यान गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकूंक आनी तांकां विचार करूंक आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तान ताच्या गिन्यानाच्या आनी ताच्या जबादाच्या मोठें अजाप दिसतालें ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें म्हाका अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदून भोंवलीं आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यांत तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यांत पूण तो उलयला तें तांकां सोजमलें ना आनी ताचे बरोबर तो नाजराक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो ताची आवयन हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्त मोगाच्या बावडेंदो आयज जेन्ना ह्या 5व्या नोवेनांत आमी भाग घेत आसतना आनी आयच्या नोवेनाच्या विशया वयर आमी नियाळ करुया आयचो नोवेनाचो विशय आमकां सांगता मारयेन आपल्या कुटुंबाचो देखभाल केलो आपल्या कुटुंबाचो जिवीत तिणें सांबाळ्ळें आपल्या कुटुंबाक तिणें राखलें आनी जेन्ना ह्या आयच्या विशया वयर आमी नियाळ करता आसतना कशे तरेन मारयेन आपल्या कुटुंबाचो जिवीत सांबाळ्ळें मारये एक नमुनो जण एकल्याक आमकां सगल्यांक आमकां नमुनो मारये आमच्या कुटुंबांत एक आवय जो आसा एक देणें घोराबेची एक आवय म्हज्या बाबडेंदो जायती सॅक्रिफीस त्याग एक आवय करता आपल्या भुरग्यां पासत एक आवय आपल्याकूच उणें करून आपल्या भुरग्यांक दिता हीच आसा आवय जशी बरी एक आवय सगळें आपल्या जिवितांत करता भुरग्यां पासत मारयेनो आपल्या जिवितांत केलें आपल्या कुटुंबा पासत मारयेचो कुटुंब पवित्र आसचो मारयेन आपल्या कुटुंबांत देवाचें उतर आसलें देवाच्या भिरांतीन आपल्या कुटुंबांत वाडयलें आनी केली पळय आपल्या पुताक जेजू मारये सदांच आपल्या पुताच्या सांगाताक आसली
आमी म्हणटा मोरो पुर्यान मारयेन आपल्या पुताक सांगात दिलो. सदांच आपल्या आवयचें उतर तो आयकतालो. केन्ना सोकला ताणें ओडून आपल्या आवयक. आमी पळयता जेजू आपल्या जिवितांत पयली मिलार करता काना गांवांत. आवयचें उतर आयकता आनी पयली मिलार करता काना गांवांत. ही आसा आवय जेजूची. आमची आवय असलेंच जिवीत. जायत आमी पळयता एक आवय रात दीस करता. आपल्या जिवितांत त्याग करता, त्रास काडटा, भुरग्यांक वाडयतात. भुरग्यांक देवाचें उतर दिता. भुरग्यांक बरो रस्तो दिता. वायट करतना बरी शिडकावणी तांकां दिता. ही आसा आवय. आनी आयचो विशय आमकां म्हणटा मारयेन आपल्या कुटुंबाचें जिवीत सांबाळलें. आमी मारयेचे नदर मानता आसतना एक नमुनो कसो मारया जोण एकल्याक आमच्या कुटुंबांत. मोशा बाबडेंदो एक जाणटी आवय एका जाणराक म्हणटा पळय म्हज्या कुटुंबाक हांवें देवाच्या भिरांतीन वाडयलें. म्हज्या कुटुंबाक हांवें देवाचें उतर तांकां दिलें. म्हज्या कुटुंबांत हांवें बरो रस्तो म्हज्या भुरग्यांक दाखयलो म्हज्या नातरांक पासून. सदांच म्हज्या जिवितांत हांव त्याग करतालें म्हज्या भुरग्यां पासत. जायते सॅक्रिफीस हांवें केले म्हज्या भुरग्यां पासत. कित्याक तांकां वाडूंक बरें दर्शन तांकां दिलें. असल्यो जायत्यो आपल्या जिवितांत जें घडलें ह्या आवयच्या जिवितांत त्रास कोश आसले. सदां देवाचेर तिणें पातळलें. देवाच्या भिरांतीन ती चल्ली. अशी जाणटी आवय हे जाणार मनशाक म्हणटा. आमी मोगाच्या बाबडेंदो हे जाणटे आवयचेर आमी नदर मारता आसतना जेन्ना आपलो अणभव ह्या जाणार मनशाक ती सांगता असलीच अणभव जण एकल्याच्या आवयच्या जिवितांत आसता. कशे तरेन आवयन आपलो कुटुंब सांबाळटा. सॅक्रिफीस त्याग ती करता जण एकली आवय आपले कुटुंब वाडोवंक. आयचे शिव वर्तमान आमकां हेंच म्हणटा. लोकांचें शिव वर्तमान आमकां म्हणटा कशे तरेन जेजू जोसे आनी मारिया सदां वर्सां जेरुजलेम ती वेताली परबेक वांटो घेवंक. आनी आयचे शिव वर्तमान पळयता हांव जेजू सायबीण माय आनी जुजे मारिये जुजे आनी जेजू तिगांय परबेक ती वेतात जेरुजलेम वांटो घेवंक. आनी परब जातकूच ती घरा ती वेतात. वेता आसतना एक दीस ती वाट ती चलतात आनी उपरांत तांकां कळटा तांचो पूत ना. आनी ताका सोदून ती येतात. मोगाच्या बाबडेंदो हुस्को एक आवयचो आपल्या पुताचो. हुस्को तिका जालो आपलो पूत खंय गेला, खंय सांडला, कोणा सांगाता आसा. असलो हुस्को धरून बापूय आनी आवय जोसे आनी मारिया दोगांयचें सूख सोदून ती वेतात. सगलें आपलें सोडून सगलें आपलें विसरून पुताक ती पळोवंक ती वेतात. खंय आसा, खंय सांडला आनी खंय रावला. मोगाच्या बाबडेंदो आयचें शिव वर्तमान आमकां हेंच आमकां आयच्या विशया वयर आमकां नियाळ करूंक सांगता कशे तरेन मारयेन आपलो कुटुंब सांबाळलो. मारयेन आपल्या पुताक जेजूक बरो रस्तो तिणें दाखयलो. आनी हेच जेजू आपल्या जिवितांत ताणें केलें. सदांच खालतो तो रावलो. आनी उपरांत शिव वर्तमान म्हणटा तो तांचे बरोबर नाचत गेलो
आनी तांकां खालतो तो रावलो. सदांच आपल्या आवयचें सांगणें तो आयकतालो. आवयक सदांच मान तो दितालो. हेंच आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी आपल्या आवयक मान दिवंक, सांगणें तेंचें आयकून तांचे सॅक्रिफीस ती कोत्ता आवयो आपलो कुटुंब सांबाळूंक आमी सगळीं जेन्ना कुटुंबां जिवीत जियेत आसतना आमचो कुटुंब सांबाळूंक आमी प्रयत्न करुया. जर तर एक कोणूय तरी कुटुंबांत वायट रस्तो धरता आसतना दुसऱ्यांनी सोजमूक बरो रस्तो धरून आनी तो म्हणल्यार देवा भिरांतीचो रस्तो देवाचेर पातयेवन हो पवित्र कुटुंब देवाचेर पातयताली. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कुटुंबांत त्रास क्रोस दूख येता तेन्ना एकाच देवाचेर आमी बावाट धरून देवाचेर पातयेवन देवाचेर बावाट धरून आमी पावलां आमी मारुया. आयचें पयलें वाचप हें सांगता अब्रामान आपलो बावाट देवाचेर ताणें दवरलो. देवाच्या पावलान अब्रामान चलतालो. तसलो आमचोय बावाट देवाचेर दवरून कुटुंब सांबाळूंक आनी जेन्ना त्रास क्रोश जें संकट येता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत वस्त आमकां पावतलो. ही सायबणाय आमकां पावतली. भाग्यवंत इनासी लॉयल आमकां म्हणटा जो कुटुंब सायबीमाचेर बावाट धरता ती सायबीमाय हे कुटुंबाक सांबाळटा. तर आमी आमचो बावाट देवाचेर धरून आमचो बावाट सायबीमाचेर धरून आमचो बावाट जेजूचेर धरून जेन्ना आमच्या जिवितांत खूब दूख त्रास तेन्ना हेच बावाटान आमी चलूं. आयचे सो आमकां हेंच मागता. आनी जेन्ना आमचो विशय आमकां म्हणटा मारयेन आपलो कुटुंब सांबाळलो तर आमी सगळीं एक कुटुंब कशी आमचो कुटुंब सांबाळून कुटुंबाक आदार दिवंक आनी बरे रस्तो धरून ह्या देवाचो आदार आमी मागुया. दाना दोयरेच्या वेळार गायन करूया. C2 पेज 28. मोच्या बाबरेंदो मोचें तुमचें बोलदान सरपदरा देवपा मात असलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आर्दवाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवा मळितान चोरून घेतना तिचें आंकवळपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणाक घेतलेलें मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतलें निवारून तो पवित्र कर आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं
क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुरेस्पो तुमचें सोब्या सूं तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्रान सात्सांच्या देवा सोरकराय सोरताय आमी तुका दिनवास सूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवा मरेक आमी नोमान करतना एका ताळेन आमी तुका वाकांता, तुका वण दिता, तुजी किर्ती परगोता. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यान कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाशने संवसारांत फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सोर दरबार तुजी तो मोहिमा वाकांता. तांचे संगत आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. मुसर्गी तुका जोय जोय. बापाक रोस सोबयत सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासून सत्संग वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बशी. तेच वेळ जेवण सदोश्टें कास घेतली. तुका नवें दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी मुळें. तुमी समेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या सासणी कुळाचें रगत. पातकांच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस तुमचे बसत तें बरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोमिया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्वासो आमी भक्ती मुडात सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची करून रगत शेवतल्या मास समेस्ता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांस आमच्या बागेन बापा, फिलिप आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आत्मी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्माचो वर्स मेल्ल्यान ते आमच्या बाबडींची कागलूत कर. तांकां जे श्रुती मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोजत मुखार मोपडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंको आमरी देवाश्मे संगाती तेची पती बागेवन सुसे, बागेवन दोमदूत, बागेवन सुसेवास, बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोड काजूक मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्याच करून आमकां वांटो दी. त्या संगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजुता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू आमकां मागणें शिकयल्या कांय मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी गोशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्रा सोरवायदांतली आमकां निवार. दयगणे जिवितान सोस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सर्वंड्रा जेस क्रिस्ताचें आमी भरवंशांत रेखता. थ्रू आमकां जुदाक आकृतीन सोर पदांतली स्टोरी आनी सोरकांतली वाटाय. कित्याक राजमुळकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल. देखुशेपण तिका शांती दी आनी सुन तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता सुरताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सुमेची शांती स्वर्गा तुमचें सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान शांती दिवया. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाचे चिडे संवसाराचे पाप काडटा ती चिडेच्या जेवणापलें ती सुकल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे केलोरीचे म्हाका फावला ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Chris Rosada वेळार गायन करूया. D11 पेज 53. कोरवड्या बापा भाग्यो ताका मोरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोच पळयत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या सांकवा मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्यार सोडून रावची. भोक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्स्व तुमचें सोबी आसूं. तुमचे सोबे आनी आसूं. सबुद्रा देव बाप आनी पुता पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुयाक शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटात गायन करूया. T37 पेज 219.